म्हजें जें सस्पेन्शन जाल्लें ते ऑर्डरीनुसार ऑटोमॅटीक तें भायर पडलें आनी चार्ज आहा तो परत डॉक्टर धुरी कडल्यान म्हज्या कडेन दिवचें म्हणून आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान ऑर्डर काडली. हे ऑर्डरीनुसार हायकोर्टाचे ऑर्डरीनुसार अशें आसा तातूंत नैसर्गीक न्याय न मेळ्ळ्या काळान आमचे जे बोर्डाक डिस्क्वॉलिफाय केल्ले तांची ऑर्डर जी आहा न्ही रजिस्टरान जी ऑर्डर काडलेली संजीव गडकरान रजिस्टरान ती ऑर्डर स्क्वॅश आनी सेट असायड म्हळ्यार भायर मारल्या. आनी त्याच बरोबर ते ऑर्डरीक 31 ऑगस्ट 2018 ऑर्डरीनुसार ज्यो ज्यो एक्शनी घेतलेल्यो सादारण माझे सस्पेन्शन बी आनी जे कितें निर्णय जाले ते सुद्दां सगळे स्क्वॅश करून सेट असायड करून सायडीक दवरल्या. कोर्टान कितें म्हणून ऑर्डर केल्या फाटी घेतल्या तुमगेली? कोर्टान तशें करून फाटी कांय गेलें ना. कितें तरी जजमेंट पास केला की 4 म्हयन्या भितर इन्क्वायरी करपाची ती रजिस्टरा मार्फत जातली. तेतून आमगे कांय इनवॉल्वमेंट आसचें ना.